मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आज कार्मेल मायेच्या नोवेनाचो 11सो दीस देखून आमी मिसा पयलें कार्मेल मायेचें नोवेन करतले. दयेकून उबी रावात. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. कार्मेल सायबिनीक नोवेन. ये भाग्यवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाक चरण दसी म्हूण लेखल्या तुका देवान तुज्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सार मुखाळतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल कुड्यार मोठवाश्यांनी तुका तांची आवय आनी शेरोतीन म्हूण मानून घेतली. गरजे कंता वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवाले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये, कोण ना तुजे परी बळे माये, कतनातल्या ओंकारी कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां हे दर्या सुकरा म्हूण परातलें आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेन येन आनी थीर बरवशान तुजे सरशी आमी येताव आनी आमच्यो सर गरजो तुजे मारिफात जेजू मुखार दवरताव. कार्मेल माय आमची राणी तिच्या पुता जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां शिकयता. ह्या वखदार सर आमच्यो गरजो आमचे इरादे तिच्या पांयां तळा समर्पया. एक आवय कशें सर आमचे कश्ट संकश्ट पिडा शिडा तिच्या पुता जेजू कडेन विचार आमकां बरेंपण ती धाडटा. त्याच बरवशान आमी आमच्या कुटुंबा पासत मागया, कश्टांत आसल्या पासत मागया, कोरोना पिडेंत वळवळटल्या पासत मागया. समेस्तांक तो सुमी बरें करून दी. मरेच्या विनवण्याद्वारी सेकडांक ताच्या जिवितांत संतोष समाधान फाव जावं दी म्हूण आमी मागया. सांगता म्हणया, उगडास कर हे भोव दयाळ्या ओंकारी मरये, तुज्या आसऱ्याक दावरलो, तुजो आदार मागुल्लो, तुजी मध्यस्थी सोदुल्लो, कोण पुणे कुमाक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणें आयकूंक ना. हे पातीन दैरकान घेवन तुजे कडेन धांवून येता. हे ओंकारीचे ओंकारी म्हजे माये, तुजे कडेन येता. पातक्यांनी कंतिस्त तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्यार देवपुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकळटीन म्हजे मागणी आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सम तुजे संगता आसच्या ते तूं सदैव आनी सदैव फॉर्ज कुसीचे जेजू. Begin Maria Davachme Mopyaga Tibnatka Atanemcha Najvalname. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, नमान मरिये कृपेन भरले सम तुजे संगता आसच्या ते तूं सदैव आनी सदैव फॉर्ज कुसीचे जेजू. Begin Maria Davachme Mopyaga Tibnatka Atanemcha Najvalname. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, Mapasod Vinatikar. नमान मरिये कृपेन भरले सम तुजे संगता आसच्या ते तूं सदैव आनी सदैव फॉर्ज कुसीचे जेजू. Begin Maria Davachme Mopyaga Tibnatka Atanemcha Najvalname. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, Mapasod Vinatikar. अर्गम प्रार्थन. ये भगवंती मरिये कार्मेल राणये, आमची आवय तूं जावन आसता. तुवें आमचे खातीर मागून धाडल्या सर्वकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातयेन तुजे बेंतेन गेल्ल्या सर्वांक कश्टा अनवरांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखल्याय देखून आनी आमच्या सर्गजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्या देखून तुका आमी दिनवासता. ह्या घडये आमी तुजे ससले मोगाचें सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्या. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक पावूंक आमकां फोव कर म्हणून मागता. तुज्या आनी तुज्या हातीन आसलेल्या जेजुबापाच्या कृपे वरवीं. आमेन. ओंकारी भितरी सोबांकिनी कार्मेलिकांची तूं गे राणी. मागतां तुज्या चरणां लागोनी. तुजे कुडीचे निर्मळकाये पासोनी. घरांच्यो कुडी मुलोनी. निस्फळटिके सोमिनी.
धिया तुम्ही कुष्ठ असलेल्यानो धिया विषे वासरवा उचालो मुझे सुखे शिका मुझेता कित्या कोळ्या त्या काळचा स्वभाव एका मोना एका काळचा तुझे नावे सोम्या आम्ही हायल्या भाऊ बहिणीचे मुकामी जिसू तुझो मधु सांगत होता एका मोना एका काळचा तुझे नावे सोम्या आम्ही हायल्या भाऊ बहिणीचे मुकामी जिसू तुझो मधु सांगत होता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्मसो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोबे असो ख्रिस्त मगाच्या भावांनो आणि बहिणो आज पवित्र सभा भगवंत बोनावेंचर धर्माध्यक्ष आणि धर्मशास्त्री हाचें स्मरण करता धर्माध्यक्ष जावन धर्मशास्त्री जावन देवान आपणाक दिल्लें तालेंत शिकपाचें तें देणें वापरन ख्रिस्ताचे शिकोवन तो हेरांक प्रकट करता आनी तो म्हणटा देवा विशयान जें कितें आमी जाणा जाल्यां तें आमी साकोंक जाय साकोन पळोवंक जाय आनी हें साकोन पळयल्या शिवाय देवाची खरी वळख आमकां जावची ना असले शिकोवन दिल्लो सा बोनावेंचर आज आमकां क्रिस्ताचो पाटलाव करूंक आमकां प्रेरण दिवन दी आनी सदांच आमी क्रिस्त खातीर जियोंक क्रिस्त खातीर मरोंक आमकां आमचे पासून तो विनंती करूं दी म्हूण ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया आमी केल्ल्या चुकीचो उडास कान तांचे बक्षाने मागोवन ह्या पवित्र तीन फावती बरी वांटो घेवच्या खातीर आमकां आमी आयती करया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो मुजूकने अवसरून सांगता मनान चिंतून तनान विसरून वायट धरून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्या ओमचो अपराध ओमचो बोड अपराध ह्या पासून भगवान सदांच संकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकलोत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन प्रार्थुया सर्व जाणाराने मोगाळ सर्वेस्परा भगवंत बोनावेंतुराची देख घेवन सदांच करी जनवाय सोदून तुका वळखोंक आनी दिसान दीस तुज्या मोगांत वाडोवंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक
इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. आसिरियाचे मुज्यास सुम्याच्या धांड्या क्रोधाचे खटा ताच्या हातांत आसा ती बेतकाटी मुझे भाग. एका अधर्मी राष्ट्रा विरोध हांवें ताका धाडलो. म्हजो क्रोध खुबाळच्या त्या लोकां विरोध हांवें ताका फाटयला. आनी तांची संपत्ती लुटूंक आनी सोरूंक रस्त्यांची माती मस्तिता त्या भाशेन तांकां मस्तूंक हांवें तांकां आज्ञा दिल्या. पूण ताणें अशें करूंक चिंतूंक ना हें ताच्या मनान नातलें. कित्याक तांचो सत्यानाश करूंक आनी अगणीत राष्ट्रां नपयस करूंक ताणें आपल्या काळजान येवजिलें. कित्याक तो म्हणटा, म्हज्याच बावल्याच्या बळान हांवें हें केलां आनी म्हजेच जाणवायेन. कित्याक म्हाका समजणी आसा राष्ट्रांचो मेरो हांवें काडून उडयल्यात, तांची गिरेस्तकाय हांवें लुटून व्हेल्या. एका विरा भाशेन हांवें सिंहासनाक बसलेल्यांक सकला आपलिल्यात. राष्ट्रांची संपत्ती सुकण्याच्या गोंट्याऱ्या भशेन म्हज्या हाताक मेळ्ळी. जशें एक मनीस सांडलेल्या तांतयां एकठांय करता तशें हांवें सगळो संवसार एकठांय केलो. पूण कोणेंच पाकाटो हालोवंक ना, ना कोणेंच आपले तोंड उक्तें करूंक ना, ना कोणूच चिवोंक ना. कुराड घेवन कातरता त्या मनशा मुखार कुराड बडाय करता. खरवंत घेवन चिरता त्या मनशा मुखार खरवंत आपली वळवीक दाखयता. जशें जाल्यार दांडो धरतल्यांक दांडो रावयता, धमयता आनी रोखड आसुनूय ताका बेतकाटी उलटा म्हूण सांगचें पडलें. देखून दळबारांचो सरेस्पर आसिरियाच्या मोठ्या झुजाऱ्या मदें शहर धाडटलो आनी ताच्या वैभवा पोंदा जळत्या उज्या सारको हुलपूंक पेटलेलो. देवाचे उतार हे देवाची उदक. सर्वेस पौराक सदांकाळ आपल्या करारासो उगडास आसा. सर्वेस पौराक सदांकाळ आपल्या करारासो उगडास आसा. सर्वेस्परा वखणा ताचे नाव असिया. पोरसा मोदे ताची कार्या परखड करा. सर्वेस्परान केल्ल्या असर्या विस्मितासो उगडास करा. ताणे उसारलेले न्याय निर्णय तुमचे मौतीक हाडा. सर्वेस्परा सदांकाळ आपल्या करारासो उगडास आसा. ताणे केल्ल्या बासावण्यासो अजतकल्या पर्या. ताणे केल्ल्या सोल्ल्यासो सदांकाळ ताका उगडास आसा. ताणे आब्रामा सोवें केल्लो करा. इसाकाक सापत घावन दिल्ली बास्तिस्ती. सर्वेस्परा सदांकाळ आपल्या करारासो उगडास आसा. सर्वेस्परा सदांकाळ आपल्या करारासो उगडास आसा.
सर्वेस्पराची जय हालेलुया सर्वेस्पराची जय सर्वेस्पराची जय सर्वेस्पराची जय भुलई सोम्या हांव आयकता भुतार कसा जागून दवरता उतारते तुझे सावामृत मोचे सासने जिवी दिवचे उतारते तुझे सावामृत मोचे सासने जिवी दिवचे हालेलुया सर्वेस्पराची जय हालेलुया सर्वेस्पराची जय सर्वेस्पराची जय सर्वेस्पराची जय सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोबे आसू Mateva परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता येया मुझे सरशी सुमेस तुमी कश्टतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो म्हजें जू तुमच्या खांदार घेया आनी म्हजें लागचें शिका कित्याक हांव बळ्या आनी खालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें कित्याक म्हजें जू वोवंक सुलाभ म्हजें वजें हळू दैवाचें उतार हे मोगाच्या भवन आनी भयणो आमच्या जिवितांत सगळें सारकें आसतना आमकां कोणाची सूख कुमोवक गरज ना पूण आमकां आमच्या जिवितांत कश्ट येता आसतना कश्ट आकंतांत हेरांच्या कुमकेची आमकां गरज आसा जावंक पुरो आमकां पिडा शिडा येताना आमच्या कुटुंबाचो मोगाचो व्यक्ती मरण पावतना आमकां एकसूरपण भोगतना अशें जायत्या कश्ट आकंतांत आमी संपडटना आनी आमकां फुडें वचोंक वाट कळनातल्या वेळार आमकां हेरांच्या कुमकेची आदाराची ससायाची गरज आसा आनी ती आमी सोदून वेता भुरगीं कश्टांत आसतना पयलें जावचें आवय सरशीन कित्याक तीं भुरगीं जाणात आपणाची आवय आपणाक कुमो करतली आपणाची आवय आपणाक बुजोवन दितली आपणाची आवय म्हजे संगी रावतली म्हणल्यार त्या बरवशान भुरगीं आवय सरशीं धांवतात उपरांत आमी व्हड जावन येतना जाल्यार आमची आवय आमकां मोगाची आनी आमी आमच्या आवय सरशीं आमचे कश्ट आमी सांगता आनी तिका सडीत कितें करूंक जायना जाल्यार हांव तुजे पासो तूं मागता पुता म्हणून ती खंडीत जावन आमकां बरवसो दिता आनी आमच्या सांगाता एक बळवंत खांबो जावन दैर जावन ती रावता मोगाचें न्हू आज कार्मेल मायेच्या नोवेनाचो 11सो दीस आनी आज आमी नियाळचो विशय जावन आसा कार्मेलाची माय अकंतांत शिसा लागीं रावल्ली कार्मेलाची माय आकांतांत तांच्या कश्टांत शिसा लागीं रावल्ली जेजूक टेंपलांत भेटयतना मरयेक सिमियावान सांगल्ली उतरां ती एक बालो तुजें काळीज फापसितालो ती उतरां तिच्या जिवितांत नीज जावन खरी जाल्ली तिणें देवाच्या कुशेक काल्तिमान घालन दिसात काल्तिमान घाल्ल्या दिसात हांव तिणें जायतें सुसिजय पडलें जायते कश्ट अनवार तिच्या जिवितांत तिणें फूड करीचय पडलें ती कुर्सामळी आसतना जेजून तिका आपल्या शिसांची आवय करून दिली
वय ती एकलीच उरली, तिका हेरांच्या आदराची गरज आसली, पूण ताच्या सडीत मापान जेजू समजलो की आपणाच्या सिसांक एका आवयची गरज आसा, एका बावरती आवयची तांकां गरज आसा हें चिंतून जेजू आपणाच्या आवयक आपणाच्या सिसांक ओपून दिता, ओपसून दिता. आनी अशें तिच्या बावरती जिविता मारिफात तिने तिच्या जिवितांत सोंसले सर कश्ट ती जाणा आसली आनी त्या बावरतां तिणें सोंसलें. आनी हें सर्व जाणा आसल्या मोरयेक जेजू कश्टांत आसल्या, आकांतांत आसल्या आपणाच्या सिसांक आपणाची आवयक तांची आवय जावन समर्पिता. आनी अशें जेजून ती सांगली उतरां आयच्या शुभ वर्तमान आमी आयकली, कश्ट जातले न्हू आनी वजन वयतले न्हू, तुमी म्हजे सरशीं येया, कित्याक तुमचें वजन तुमचे कश्ट हांव स्विकार करतां आनी तुमचे कश्ट हांव हाळू करतां, तुमच्या सांगाता आसा. अशें म्हणलो जेजू आपणाच्या आवयक आपणाच्या शिसांक समर्पण दिता आनी तांचे कश्ट हाळू करूंक तो चिंता. मोगाच्यान जेजूच्या मरणा वरवीं कंगाल जाल्ल्या आपोस्तलांक जेजू आपणाच्या आवयक समर्पिता आनी ती मोरी तांच्या संगी रावता. मोरी त्या माळये सालांत आसली तांच्या सांगाता जेन्ना जेजू मरण पावलो आनी शिसांक कळीत नासलें कितें करचें म्हणून ते त्या माळये सालांत एकठांय जाल्ले, मागण्यार ते आसले, भिवकुरी ते जावन आसले, पूण मोरी तांकां धैर्य दिता, तांच्या सांगात ती रावून ती मागण्यांत वेळ करचिता. ती सगळां पवित्र आत्म्याच्या येण्याक पेंतेकोस्ताक राखून आसली आनी पवित्र आत्मो येदोळी सिसांचेर येवंक नातुल्लो, पूण मोरयेतय तें पयलें पेंतेकोस्त जाल्लें. पवित्र आत्मो तिचेर देवुल्लो, पवित्र आत्म्याच्या सावळेन, पवित्र आत्म्याच्या कुरपेन, तिच्या कुशव्यांत देवान मनशा रूप घेतिल्लें. आनी असलो विशेष एक अनुभव पवित्र आत्म्याच्या त्या हजरपणाचो मोरयेन भोगलो आनी त्या पासत मोरी तांच्या सांगात रावून तांच्या आकांतांत कश्टांत ती धैर्य दिवंक शकता. मगाच्यान तीच माय कार्मेल माय जावन आमकां कार्मेलितांक जायते फावटी ती आदाराक आयल्या. वर्दीच्या सुरवेर तावनूच तिच्या माता काल आराम जाल्ली ही वर्द तिणें सदांच राखून व्हेल्या. प्रत्येक रितीन 13व्या शेंकड्यांत कार्मेल वर्द कश्टांत आसतना बागेवन सैमान स्टॉकाक ती दिश्टीक पडोवन आपणाचें रक्षण बसयता आनी ताची निशाणी जावन बेंतीन ताका ती दिता आनी म्हणटा तुजी वर्द हांव राखतली. कोण ही बेंतीन न्हेसता तांकां तांच्या संकश्टांतलें हांव राखून व्हरतां म्हूण ती बसयता. मगाच्यान आजुनी कार्मेल माय तिच्या भुरग्यांक तांच्या आकांता वेळार राखता. हाका 2 दाखले हांव तुमच्या मुखार दवरूंक आशेतां. पयलो जावन आसा 19व्या शेंकड्यांत घडिल्लें हें घडीत 1894 इस्वेंत नोव्हेंबराच्या 16 तारखेर इटलीच्या पाल्मी गांवांत एक भयंकर भूकंप जाता आनी 15,000 लोक आसच्या त्या गांवांत फकत ह्या भूकंपनेक 9 जण मात्र मरण पावतात. हाका कारण इतलेंच, भूकंप जावच्या वेळार त्या गांवचो सगळो लोक रस्त्यार आसलो, कार्मेल मायच्या पुरशावांत वांटली जावन आसलो आनी ते रस्त्यार आसले देखून भूकंप जाता आसतना घरां परतात आसतना, बिल्डिंगां परतात आसतना ताच्या पोंदा पडून हो लोक नास जावना. आनी त्या लोकांनी चिंतलें की कार्मेल मायनच आमकां राखलें, कार्मेल मायच्या त्या भक्तीपणांत आमी हांगासर आसल्यान आज आमी जिवांत उरल्या म्हणून तो लोक मोरयेनच अजाप केलें, कार्मेल मायन अजाप केलें म्हूण पात येता. आनी आजुनी त्या गांवांत नोव्हेंबराच्या 16 तारखेक कार्मेल मायचो पुरशांव चलता. दुसरें अजाप जावन आसा आमच्याच लागशिरा शिवमोगांत जाल्लें घडीत 20व्या शेंकड्यांत सुमार 1915 इस्वेच्या त्या अवधेंत एक तोंडपाशी परंपरा अशी सांगता
तुंगा न्हंय भरून ओमताल्ली आवराक गांव बुडतना थोडो लोक ह्या जाका संगी एका देव टेंपलांत एकठांय जाल्लो आनी तांकां कितें करचें म्हूण समजूंक नासलें. घरां सगळीं बुडोवन येतालीं आनी तांचो गांव उदकांत बुडोवन येतालो. आनी थोड्याच वेळान आपूण आमी मरतले हांव म्हणलें तांणी खंडीत खचित केल्लें. मागणें करनासलीं तीं तांच्या ह्या जाका संगी त्या ह्या जाकान कार्मेल माई लागीं मागणें केलें आनी आपणाच्या गळ्यांत आसली ती कार्मेल मायेची बेंतीन त्या आवराच्या उदकांत घाली आनी म्हणटात आवरू सकास देंवोन आयलें आनी ती बाचाव जाली. आनी खंडीत जावन कार्मेल मायेच्या विनवण्या मारिफात ती समेस्त बाचाव जाली म्हूण ही तणपाशी परंपरा सांगता. तर मोगाच्या भावना आनी भयणो, कार्मेल माय त्या सुरविल्या काळार उपरांत 100 वर्सां आदीं केल्ली अजपां अजुनी करनच आसा. आमच्या सदीक जिवितांत जायतीं अजपां जाल्यार जावंक पुरो. कालच एकली म्हाका वॉट्सअप मेसेज करून सांगता, फादर म्हज्या भावाक कोरोना जाल्लें, मरच्या स्थितीर तो आसलो. बाळका जेजून आनी कार्मेल मायेच्या विनंतीन तो बरो जाला आनी संपूर्ण गूण जाला. वय मोगाच्या भावना आनी भयणो, मोरी कश्टांच्या काळार आमा सुमेस्तांक पावता. मोरी एलिझाबेथीच्या कश्टाच्या काळार ती थंयसर तिच्या सांगाता आसली. तिने हुस्को दाखोवन काना शहराच्या लग्नाच्या कारभाराची मर्याद राखली. उदक आसलें तें वायन कर्ण. तितलेंच न्हय, जेजूच्या मरणा वरवीं कंगाल जाल्ल्या शिसांक तिने धैर्य बासायलें, सांगात दिलो. तीच माय आमकां तिच्या भक्तिकांकी पावता. प्रत्येक रितीन ह्या कश्टांच्या काळार, कोरोनाच्या ह्या पिडेच्या काळार खंडीत जावन ती आमकां पावता. पूण आमी तिचे लागीं आमची तेसांवां घेवन वचोंक जाय. तिच्या आवयपणांतय आमी पातयेवंक येवंक जाय आनी खंडीत जावन कोण तिची बेंतीन नेसता, खंडीत जावन ही बेंतीन जावंक पावतली तांच्या रक्षणाचो एक संकेत. खंडीत जावन ती आमकां जेजूची आनी देवाची खुशी करूंक शिकयतली. कित्याक तिणें पयल्यान पयलें देवाची खुशी केली. देवाच्या कुशेक कल्तिमान तिणें घाली आनी जेजूची आपणाच्या पुताची आवय ती जाल्यार ती ताची पयली शिस्त जाली आनी ताचो पाटलाव करून ती गेली. तर मोगाच्या भावना आनी भयणो, कश्टा आकांता वेळार हेरां सांगाता रावची अवकार माय आमकांय आमच्या जिवितांत हेरांच्या संकश्टांत आदार जावंक आपोवणें दिता. गरजेवंत सांगाता रावोंक, दुबळ्या धाकट्या सांगाता रावोवन तांचें दैज जावंक आमकां ती आपोवणें दिता. तर हाका जाय आसचें प्रेरण तिचे लागीं आमी मागून घेवया आनी ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार तीच कृपा आमकां तसो समी फावो करनी म्हूण आमी मागया. आमेन. Suya Tuhan asmut kita Cinyeru karsa dunia Tuhan angkat fitong kita angkat fitong kita mundo ani Kudito Bekis Padol Cini amci Puvit Kurtolo Krista Kudito Bekis Padol Cini amci Puvit Kurtolo म्हज्या मुखार बाबीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदविदा देव पामंत तसलें जावं म्हूण मागात. Ini tumpahkan kehadiran apa manakan ini
आनी आमच्या खातीर देवा सरस पोरमोन देवा आमच्या सिरगींच्या बापा भगवान बेनेवेंतुराच्या परबे दिसा कुशेन आमी तुका हो यज्ञ समर्पिताव ताची शिकवून घेवन एका थाळ्यान आमी तुका वाखाणताव आनी आमकां आनी आमचे सर्व तुका समर्पण दिताव हे आमचे समर्पण तूं स्वीकार कर तुज्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदरांनी ससण्याच्या देवा सर्व काळांनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो बनवेंत तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं सर्गांनी संसार बदला तुज्या वैभवान उजरगी तुका जय जय सर्वेस्पराची नावे येता ताका जय उजरगी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आनी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पोवची तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ती करचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशां पासोत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात Bavarta so good purgatoria. Jesus Milo, Jesus Jivan Sala, Jesus Moya, बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड नका सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो दवरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकळूत कर तांकां जिश्ट गतीन मेल्ल्या सुमेस्तान तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांवकार मरये देवाचे माये संगाती भगवान धर्मता आनी सर्व काळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगत तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदननी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन मनोवया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाम पुजीत तुझे राज सर्वकाळ येवं तुझी खुशी सदा सदा तशी संसारांत जावं
Amso disporto pras azabukani, anem cisquila mushita, tisham chipat bugos, anem ka tarni pudominaka, punvaitantlem ka nivar. सर्वेस्परा सर्वायतंतली आमकां निवार दयकुने जिवितां सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशेन त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदारका कोळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्वांकांतांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या आपातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबर्ताचेर दिश्ट घाल तुजे खुशे परमने तिका शांती दिने एकवटान सांबाळ तुजी येतन रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं माय मगसो आनी एकवटाचो गोडसावन एकामेका शांती दियात देवाची शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया ही देवाची शिळी संसाराचे नम समेस्तांचे पाप करता थी ह्या शिळेच्या जीवनाका पयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हाका फोना म्हाका भलायकी मेळटली मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकन्स हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन
प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा जेजू आमचो जिवो उंडो ताचे वरवीं तूं आमकां पोसताय तो आमचो गुरू ताचे शिस आमकां करून तो शिकयता तें सगळें सत आमचे जिणयेंत मानून घेवंक आनी प्रिती मोगाच्या करण्यांनी तें पाळूंक आमकां करपा दिमून भाग्यवंत बनवेंतुराच्या परबे दिसा आमी तुजे लागीं विश्वासान मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदविदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बडोपकार. बाळका जेजूचे नवेन मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा सुमी. जेजू मनशांचो इस्सांव चियेलो सर तरांच्या गजाली तो मनशांक पावलो. पिडागून खंदैवीक वयस मुळे नांव ताका पावसले. नेरांची केल्लो जेजू मेस्त्री म्हणून वाडलो. आतांच्या पवित्र बाळपणांत मनशांक तांचे सर गजाली तो पावता. प्रागसो जेजू बडो म्हणटा कितलो सर तूं म्हाका मान करताय तितलो सर हांव तुका आशिर्वाद दिता. आमचे सत्य सवा बळकरीच्या पांयतळ समर्पिया. जायते कश्ट जायते इरादे जायती योजना आमी हांगासर घेवन बळका जेजूक समर्पूंक आयल्या. बाबतान वर्त्या मोगान पातयेन आमी जे कितें मागता तें आमकां मेळटलेंच म्हणल्या भरवशान आमी मागया. खंडीत जावन आमच्या जिवितांत सूख शांत समाधान बरी भलायकी तो बाळो जेजू फावो करतलो म्हणल्या भरवशान आमी मागया. प्रार्थूया. हे भगवंत जेजू बाळका तुजी सर पदव्याचे पितारान उगडापी केल्ली आसता. तुजो हात बेसावंदी उखललो आसता. तुका पातयेन मागतल्या सगळ्यांक दयेन आयक तुज्या बेसावनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र तुजे रास आमकां येवं तुजे कुशी सगळा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची केल्ल्या मुशितां तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणीन पडूंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरी कृपेन बरले सम तुजे संगाता स्त्रियां ते तूं सदैव आनी सदैव फौज गुसचे जेजू. भगेन मरी देवाची मे मोप्यांग तिबनात आतां आमच्या मनाची कळना आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदीं जियेलो. नमान मरी कृपेन बरले सम तुजे संगाता स्त्रियां ते तूं सदैव आनी सदैव फौज गुसचे जेजू. भगेन मरी देवाची मे मोप्यांग तिबनात आतां आमच्या मनाची कळना आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदीं जियेलो. नमान मरी कृपेन बरले सम तुजे संगाता स्त्रियां ते तूं सदैव आनी सदैव फौज गुसचे जेजू. भगेन मरी देवाची मे मोप्यांग तिबनात आतां आमच्या मनाची कळना आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदीं जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचे बेसांव लायक आमची मागणी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचे बेसांव लायक आमची मागणी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचे बेसांव लायक आमची मागणी. जेजू बाळकाक मागणे. येच्या पंचा जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचे एका कुटके दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपळून आमी मागता. जे इतलें बिरमतीन भरले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारून दी आनी इतल्या त्रेगान आमची कृपा आमकां दिवन दी. काळ आमचे सर्कस निराश पावन तुजे कुमोक आनी बुसावन आमकां धाड. बापा आनी पवित्र संगता आमी तुका वरच्या सदां सर्वता. आमेन. बाळका जेजून केल्ल्या सर उपकारांक आमच्या उपकारी म्हूण आमी दाखोवया ताका अर्गां दिवया. हे उद्दार बळो जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केल्या देवळा उपकारा खातीर आमचे अर्गां भितरूंक आमी आयल्या. जेका कुळटी आमी वर्णितला तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या जपांच्या इमाची बरी फात तुजे भक्त सगळ्यांक विस्तारून दी. सरक्रिस्तांव तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजे कळणांतली दैवीक मजत चलून दीत. सरस्वती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन.
बाळकेचे आशीर्वाद आमचेर आमच्या कुटुंबाच्या सर्व संदांचेर परगांत असल्यांचेर आमी मागया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावण तुमचें संरक्षण करूं, तुमचे भितर तो रावण तुमकां सांबाळूं, तुमच्या मुखल्यान तो रावण तुमकां वाट व्हरूं, तुमच्या फाटल्यान तो रावण तुमकां राखूं, तुमचे वयर तो रावण तुमकां आशीर्वाद दी. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सगळें जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. Carmel dograwoyle saibini naman tuka charutini sesomsaraci turani pawan keri poinari cini diwa tushi kalti mangali Survundara samsaratilli Surkososur mokhan wagoyle Misa vaura tayar kele Carmel dongrawoyle saibini Naman tuka sharutini संसाराची तुराणी पावन करी पोयणारी चिनी मुखार पुत्रा सोळे अवकार बरे शिवाते बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नव्या